बावटा रेल बावटा बीएसएनएल वर्कर्स यूनियन बीएसएनएल वर्कर्स यूनियन एआईटीयूसी एआईटीयूसी पगार आमचे अधिकार आमचे अधिकार आमचा पगार आमचा अधिकार आमचा पगार आमचा अधिकार आमचा पगार बीएसएनएल वर्कर्स युनियन आमचा पगार आमचा अधिकार BSNLान कंत्राटांचेर काम करपी 300 कामगार काम करतात. ऑगस्ट म्हयनो सोंपलो मात BSNLच्या ह्या कामगारांक अजून जुलय म्हयन्याचो पगार दिवंक ना. म्हूण ह्या कामगारांनी सोमारा आयटकाच्या बावट्या सकयल BSNLच्या पाट्याचेर आशिल्ल्या कार्यालयाचेर मोर्चा काडलो. भाजपाचो नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा सकयल केंद्राक सरकार आसा, मात ह्या सरकारान सरकारी अस्थापनांत काम करपी कामगारांचेर अन्याय जाता. कामगारांक पगार सारको मेळना, तांकां भत्ते मेळनात. सरकाराच्यो कंपनी बंद करून खाजगी कंपनी उचार व्हरपा खातीर मोदी सरकार वावुरता असो आरोप क्रिस्टोफरान केला. बीएसएनएल कामगारांनी खूप ससला. महिन्या फाटल्यान म्हयन्यान पगार टायमार मेळना, महिन्या फाटल्यान म्हयन्यान पगार टायमार पडना आणि जुलय म्हयन्याचो पगार अजूनही पडोंक ना. आज 27 तारीख. कामगार रावले, कितले पर्यंत रावतले, कितले पर्यंत सोंसतले. गेल्या म्हयन्यान पगार पडलो 26 तारखेर आणि ह्या म्हयन्यान पगार अजूनही पडोंक ना 27 तारखेर. ताका लागून कामगार येयल्यात ताकतीन. 350-400 कामगार आमी BSNL खात्यांनी आसात, कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून आहात. गेल्या 15-20 वर्सां आमी कॉन्ट्रॅक्ट कामगार म्हणून काम करता. आमकां ह्या कामगारांक गोंयच्या आनी अख्ख्या इंडियेच्या म्हणपा जाता कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक कांय न्याय मेळना हे सरकारा खाला. ह्यो मोदी सरकार सबके साथ सबका विकास म्हणटा, कांयच करिना. ते सगळे फकाणां करता, पॉलिटिक्स करता, कामगारांचेर गरीब लोकांचेर पॉलिटिक्स करता, तांकां पिळटा, काबार करता. तीच येवजण चल्ला. BSNL कॉर्पोरेशन एक नवरत्न आसलेली. टायम टू टायम पगार पडटलो सगळ्यांक, परमनंट कर्मचाऱ्यांक, ऑफिसरांक, सगळ्यांक. आता कॉन्ट्रॅक्ट कामगार ज्याचो पगार हार्डली 10-10.5 हजार आसा, तांकां सुद्धा पगार टायमार पडना. अशी परिस्थिती BSNL कॉर्पोरेशनाची येयली. कित्याक ह्या केंद्र सरकार मोदी सरकारान BSNL कॉर्पोरेशन काबार करपाची येवजण केला. BSNL कॉर्पोरेशन डिसइन्व्हेस्टमेंट करून कोट्यांनी कोटी, कमीत कमी 60,000 कोटी रुपया BSNL कॉर्पोरेशनाचे केंद्र सरकारान आपल्या ताब्यात घेतल्यात. आणि अनिल अंबानी खाजगी कंपनी ताका आयज वयर काडटात. खाजगी कंपनी अनिल अंबानीची कंपनी जिओ म्हणून तिका वयर काडटा, प्रायव्हेट वाल्यांक वयर काडटा. आणि टाटा, अंबानी यांका वयर काडूंक लागल्यात ह्यो सरकार. आणि जी आपली गव्हर्मेंटाची, पब्लिकेची, 10 जाणांची, सगळ्या समाजाची जी कंपनी BSNL आहा तिका काबार करून सोदता. आमी नाका पदार पळयना, आमी जाणा BSNLची परिस्थिती कितें आहा ती. पूण आमचो पगार तरी टायमार पडोंक जाय. आता चवथ येता, अजूनही आमचो पगार जुलयचो दिवंक ना. सप्टेंबर म्हयन्यात चवथ आहा, तो पगार आमकां टायमार मेळटलो काय म्हूण प्रश्नचिन्ह आहा. आमचो बोनस गेल्या लगातार कितलीशीं वर्सां बोनस दिवंक ना. सगळ्या कॉर्पोरेशनाच्या कामगारांक, गव्हर्मेंट दफ्तरांनी काम करता त्या कामगारांक टायम टू टायम पगार तरी पडटा, बोनस पडटा, सगळें पडटा. पूण आमकां कांय टायमार पडना. आमचे कसल्योच सवलत्यो ना. आमकां वर्सांची वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून दवरलेले आहा. आमी पारंपारीक काम करता, परमनंट काम करता. आमकां कसलो फुडार ना. आमी उलो मारतात सगळे जे सत्तेर बसल्यात तांकां. कमिशनर लेबर हांगा रिजनल लेबर कमिशनर ते कांयच करिना अशें आमकां दिसता. ह्या जनरल मॅनेजर जो आहा ताका आमी उलो मारता, ताबडतोब हेजेर एक्शन घेयात आणि कामगारांचे जे रास्त मागण्यो आसात ते ताबडतोब सेटल करात. ही आमची मागणी. या आमी आयज धाकटुलो धरणा धरला
आणि गरज पडली जाल्यार आमची चळवळ तीव्र जातली. गरज पडली आणि आम्ही जर रावन काही जायना जाल्यार आम्ही हमेशा BSNL काम बंद करून फुडें सरलेले आहात. पूण आमी विचार करून फुडले पावलां मारतले. हे आता सरकारान आणि त्याच बरोबर BSNL कॉर्पोरेशनाचेर ह्या कामगारांच्या प्रश्नाचेर लक्ष घालून ताबडतोब प्रश्न मिटोवचो अशी आमची मागणी आसा.